कांपाळच्या लेक व्ह्यू कॉलनीतले माशे मेले. माशे कित्या खातीर मेले जाल्यार जे उदक असले त्या तळ्यांतले ते पोल्युटेड जाले. ते आतां पोल्युटेड कित्या खातीर जाले तर तातूंत सिवेज आसतले नाल्यार दुसरे डिस्चार्जीस आसतले ते त्या तळ्यांनी एकठांय जाले आनी माशे मेले. हो विशय तसो नवो न्ही. मळ्यानय हाचे पयलीं तळ्यांतले माशे मेल्ले. कोर्टान ताची दखल घेतली. कोर्टान इन्क्वायरी करपाक लायली आनी तातूंतल्यान अशें दिसलें की 6-7 ठिकाणचे जे सिवेज आशिल्ले ते मळ्यांतल्या तळ्यांत येताले ते एकठांय जाले आनी माशे मेले. तर माशे काय कंप्लेंट करूं शकनात, माशे कोर्टान वचूं शकनात. ताका लागून जे कल्प्रीट आसा, जे अशे गजाली करतात, जे आमचे उदकाचे स्त्रोत आसा, वॉटर रिसोर्सीस जे आसात ते प्रदूशीत करतात, ते तशेंच रावतात. तुमी पळयता आसतले की गोंयांत सद्या टँकरांची संख्या वाडल्या. कित्या खातीर वाडल्या आसतली? तुमकां दिसलें उदक मेळना म्हणून टँकर वाडल्या? तशें न्ही. जे उदक आसा ते पिवपा सारकें आतां रावूना. तुमकां सांगलें जाल्यार अजाप दिसतलें. 15 वर्सां फाटीं हो एक विशय कोर्टा मुखार आयिल्लो. कळंगूट परिसरांतले जे ग्रावंड वॉटर आसा, जे जमनी सकयले जे उदक आसा ते सामके पोल्युटेड जाल्ले. ताका लागून टँकर थंयसर दिवपाची असो एक विशय कोर्टा मुखार आयिल्लो. आनी सरकारान तेन्ना मान्य केल्लें कोर्टान की कळंगूट बागा परिसरांतले जे ग्रावंड वॉटर आसा ते सामके पोल्युटेड जाला. म्हाका एक सांगा, उदक जें आसता तें कनेक्टेड आसता, जमनी सकयल तें कनेक्टेड आसता. ताका लागून तें पोल्युशन, त्या उदकाचें पोल्युशन कळंगूट बागा पुरतें जाता रावला काय कितें 15 वर्सां उपरांत, काय तें हेर जाग्याचेरय पावलां आमकां खबर ना. आमी पियेता तें उदक नळांतल्यान येता. आमी अशें मानता की सरकार तें ट्रीट करता आनी बरें उदक आमकां दिता. आमी कोणी तेचे सॅम्पल काडून केन्ना टेस्ट केला? तातूंत पोल्युटेड घटक कितले आसता, तातूंत मेटल खंयचो आसता, आमी केन्ना चॅक केला? आमी करूं ना. आमी कितें करता सेफ्टी खातीर घरान एक आरो फिल्टर बसयता. तो लायटीचेर चलता. तातूंतले 30% वॉटर रिजेक्ट जाता. ते आमी उदक पियेता. आमी आमच्या पुरतें एक सेफ्टी घेता. पूण जो माशे जे आसता, कासव आसता, नाल्यार जे कितें उदकान जे जगतात, जे जीव आसता, माणके आसता आनी कितें कितें आसता, ते खंयच्यान आरो बसयतले? तांकां तें उदक पिवचें पडटा. तांकां जीव आपलो वगडोवपाचो पडटा. आज कांपालच्या लेक व्ह्यू सारक्या प्रतिश्ठीत कॉलनींतल्या तलावांतले माशे मरप ही आमकां सगळ्यांक लजेन मान सकयल घालपा सारकी गजाल. म्हणजे आमच्या वॉटर रिसोर्साचे, आमच्या पाणयेच्या साठ्याचे आमी संरक्षण करूंक शकनात हे हाच्या वयल्यान दिसता. सरकारान जायत्या जाग्याचेर STP घातल्या, सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट घातल्यात. ते चलतात काय कितें? तांची कॅपॅसिटी कितली, आमकां गरज कितली हाचो अभ्यास केन्ना जातलो? आमी पळयला जाल्यार म्हापशांतलो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो प्रकल्प कितलींशीं वर्सां फाटीं पडला. पर्वरींतलो सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो प्रकल्प कितलींशीं वर्सां फाटीं पडला. तो पुरायच केन्ना जायना. अंदू पुराय जातलो, फुडल्या वर्सा पुराय जातलो, सगळें चालू आसा. कांय जाग्याचेर सिवेज ट्रिटमेंटाचे पोरने लायन्स आसात ते तशेच आसात. नवे लायनी घातल्यात, कनेक्शन नव्या लायनी व्हरून दिवना, लोक कनेक्शनां घेयनात. लोक सेप्टीक टँक जो आसता ताचेरच तांची हें आसता, भिस्त आसता. असो अनेक गजाली सगळे आसा. पण उदक जें आसा, जें उदक आमी सांबाळून दवरपाक जाय. उदक सांबाळून दवरता जाल्यार कितें करपाक जाय? एक म्हटल्यार हे जे सिवेजचे जे टँकर आसात त्या टँकरांचे ट्रॅकिंग जावपाक जाय. ते टँकर खंयच्यान भरतात, ते खंय वचून खाली करतात. कितलेशे फावटी लोकांनी सिवेजचे टँकर लोक ना अशा जाग्याचेर ते खाली करतना धरिल्ले आमकां दिश्टी पडटा. हे लोकांनी करपाच्या जाग्यार सरकारची यंत्रणा कितें करता? सरकारान पळोवपाक जाय. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड नांवाची एक यंत्रणा गोंय सरकार हितून गोंयांत आसा. ताका मॅन्डेट आसा की एअर अँड वॉटर एक्टा सकयल तेंच्यांनी कारवाय करपाक जाय. आतां एअर अँड वॉटर एक्ट जो म्हणटा, वॉटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्युशन, ते वॉटर पोल्युशन प्रिवेंट करपा खातीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान अशा सिवेज टँकरींचेर कितली कारवाय केल्या आमकां खबर ना.
पेपरार तरी तशे बातम्यो येयना, हाचो अर्थ कारवाय जायना. नाल्यार ते प्रेस नोट काडटा आसले, इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान पेपरा मेरेन पावयता आसले, आमी 10 टँकर धरले, 15 टँकरांचेर कारवाय केली, अशें कितें तरी सांगता आसले. तशें ते सांगनात, हाचो अर्थ कारवाय जायना. कारवाय जाता जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें की बाबा कारवाय जाता म्हणून. म्हणजे उदकाचे जे साठे आसात ते आमी धरपाक जाय. पयलीं गांवांनी कितें आसतालें, तळी आसताले, बांये आसताले, झरे आसताले, ताचे लोक उदक वापरताले. मागीर कितें जालें, नळ आयले. आमकां एक संवय लागली की घरान जो नळ येता ते नळांतलें उदक वापरप. आयते नळ फिरयलो, उदक आयलें. तें उदक खंयच्यान येता, तें उदक नितळ दवरपाची जापसालदारकी आमची आसा हें आमी सगळे विसरून गेल्यात. आमची बांय आसताली, आमचे तळे आसताले, ते कितें करताले, मे म्हयन्याचो म्हयनो आयलो की लास्टाच्या विकांनी चिखल काडटाले भितरलो, बांयतलो उदक काडटाले, तळ्यांतलो काडटाले. झरो जो आसलो, झऱ्याक थंय झाडी बिडी वाडली जाल्यार ती साफ करताले. वर्सांतल्यान एकदां लोक सगळे करताले. कित्याक ती उदक आमकां जाय, फुडल्या पिळगे खातीर आमी उदक दवरपाक, अशी एक भावना आशिल्ली. आतां कितें जालें की उदक ही एक कमोडिटी जाल्या. म्हणजे कितें, हांवें पयशे दिले काय म्हाका उदक मेळटलें, हांव बील येतलें तें हांव फारीक करतलो. तें उदक सांबाळून आमी दवरपाक जाय. ही भावना जी आसा पळय, ही भावना नश्ट जायत गेल्या. ताका लागून उदका कडेन नॅचरल रिसोर्सीस म्हटल्यार एक संपदा, जल संपदा, वॉटर रिसोर्सीस, एक ती आमची जशें सोने आसता, जशें चांदी आसता, जशे पयशे आसता, तशीच ते उदक ही एक संपदा, एक आमचो एसेट म्हणून आमी पळयनात. जेचे मेरेन आमी उदक हे एसेट म्हणून पळोवचें ना, तेचे मेरेन तेचें पोल्युशन कमी जावचें ना. जेचे मेरेन पोल्युशन कमी जावचें ना, तेचे मेरेन आयज मळ्या, फाल्यां कांपाल, परां आनी खंय हे माशे मरत रावतले. माशे मरपा मेरेन जर रावले जाल्यार बरें आसा. तें उदक कोणाच्या पोटान जर मनशाच्या गेलें आनी तेका जर कितें जालें, फाटीं एक जाल्लें सांकवाळे, कॉलरा जाल्लो, एका बिल्डिंगेंतलें उदक पोल्युटेड जालें आनी 20-25-50 जाणांक कॉलरा जालो. तितल्या पुरतो तो सीमीत उरलो. पूण तसो एक व्हडलो गजाल जाली जाल्यार कितें जातालें, फाटीं सुरत जाल्लें, मदीं इंदोर जाल्लें, तशे प्रकार शेकड्यांनी लोक दुयेंस पडिल्ले. तेंच कितें, पणजेनूय फाटीं कॉलरा जाल्लो. एका हॉटेलांतल्यान हॉटेलाच्या पायप लायनीक सिवेज लायन मिक्स जाली आनी थंय वचपी गिरायकांक सगळ्यांक कॉलरा जाल्लो. आमी हें सगळें विसरूं शकनात. ताका लागून उदक सांबाळून दवरपाची जी जापसालदारकी आसा ती तुमची, आमची, सगळ्यांची आसा. ती आमी जेचे मेरेन पार पाडिना ताचे मेरेन नुस्तें मेलें, आमी अरे वायट जालें अशें म्हणटले आनी आमी विशय सोडून दितले.